आज वॉटर डिपार्टमेंटाची मिटींग गेली सगळे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर सगळे किती असले किती सो बेसिकली बरे एसी तिर्वेकर तो आल्लो आणि डिव्हिजन 9 रिप्रेझेंटेटिव्ह आले, डिव्हिजन 12 ई हर्षा ते आले आणि सब डिव्हिजन ए मिल रॉय आणि प्रोडक्शन टिमात तेंगे मेंबर आले सांगेचे. सो हांगा सगळ्या कितें हाडले बिकॉज आज प्रॉब्लम आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी बघून सांगत म्हणल्यार आमी मंथ डे क्रुजा टायमा पायपलायन ज्यो घायल्यो आसल्यो त्यो आमी रिप्लेस कोताय. सो लिटल बनाना सोन सामके याटीन सोन जॉर्ज बरेटो जंक्शना कडेन आख्खी पायपलायन आमी चेंज केलो. आतां आमी वॉल्तार सोन भिंडी कडेन पायपलायन चेंज कोताय. सो उदका पायपलायन चेंज जालो आहा, उदो भितर पायपां उदो ना, पायपलायन बरी आहा न्यू आहा पूण उदो ना भितर. सो आनी कितें जाता सगल्यांक गेलो प्रेशर, मुगे प्रेशर, म्हज्या पयले एमएलए आलो तेगे प्रेशर, मुखार एमएलए जावपा सोदताय कॉन्टेस्ट जावपा सोदताय तेंगे प्रेशर, हे सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रेशर प्रेशर पूण कोतो कितें. सो आतां एवरीबडी इज गोईंग एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड ट्रॉटलिंग सम वाल्व्स, हिंगा थिंगा धांवताय. तुक उदो ना मुळे थिंग वाल्व ओपन केलो तुक उदो पावयलें. सो करमण उदो ना म्हूण जाल्यार बाणाल वाल्व ट्रॉटन केलो, करमण उदो येयलें, मागीर कोलवा उदो ना जालें. सो ऑल दीस मिसमॅच इज हॅपनिंग एंड दॅट इज द रिजन हांवें प्रोडक्शन टीम आपयता पयलीं. कित्याक 196 MLD ते सोडटाय, जी ओल्ड पायपलायन आहा तितून 196 MLD सोडटाय. पीक मे हो आणि पीक मे लास्ट इयर 205 MLD सोदताले. नाव दे आर रिलीजिंग 196 MLD. ते म्हणटाय पायपलायन रिपेअर जावपा हे आहा, थिंग उदो आहा, थिंग लिकेज आहा, सगळे आहा म्हणटाय ते. बट वॉट इज हॅपनिंग इज 205 MLD सोडटाले ते 196 MLD सोदताय. सो 9 MLD उदो उणी सोडाय. When less water is coming, how will water come reach the house? Pressure हुंच येतलो. सो उदक उसोणाय पायपां उदक उसोणाय, पायपू बोलो येना. सो दिस वॉज द प्रॉब्लम. हे डिस्कस करपा सगळें आपयलें हिंगा. 9 एप्रिलाचेर हांवें एक मिटींग गेल्ली, बाब भेंडे आमगेलो ई तेको आनी तेगे हे डिव्हिजन आमगे डिव्हिजन मिटींग गेली 9 एप्रिल. आनी 9 एप्रिला मिटींग घेवन आज हांवें गेल्या 30 एप्रिल फॉलोअप एस करपाक कितें जाता म्हणून. सो नाव दे आर सेईंग 5 आनी 6 तारखेर एक शटडावन घेवपा आहाय ते रिपेअर करपाक. सावथा रिपेअर करपाक तो शटडावन घेल म्हणटरी थिंग्स कूड इम्प्रुवाइज, देन दे वील ट्राय टू इन्क्रीज द प्रेशर. सो आय हॅव स्ट्रॉंगली रिक्वेस्टेड देम 196 MLD प्रेशर जो तुम रिलीज कोताय तो प्लीज टेक इट अप टू 200, 202, 203. सो दे सेड दे वील ट्राय टू डू दॅट वन्स द रिपेअर वर्क इज डन. बट तेन्ना म्हणल्यार हे त्रास सगळ्यांकू आहाय आनी आज हे लोकांकूय हांव एक सांगो सोदिता सोजमापाक की उदो ना आनी उदो आमगे आम आदमी गे पार्टीगे सरकार लायटी बिलां उदका बिलां हे सगळें सरकारान दिवपा जाय, स्टेट ओन्ड म्हूण सांगलोलें. आनी तेन्ना आमची फोकाण केल्ली की लायटी बिलां आमकां गोंयकारां जायत जा म्हणटाले आमकां गोंयकारां लायटी बील हारी करपा प्रॉब्लम ना म्हूण. आज सगळे रोटाय बील सुबेज येताय म्हूण. सो दीस इज वॉट इज रिक्वायर्ड. उदो येवं येनाका, उदो इज गव्हर्नमेंट्स ड्युटी बिकॉज वी आर पेईंग टॅक्स. इट इज नॉट अ फ्री बी. जायच्या म्हणटाय फ्री म्हणून फ्री बी, इट इज नॉट फ्री बी. हे कायद्याचें. उदो म्हणटाय तें गव्हर्नमेंटान प्रत्येक घरा पयशे हारी करून आसून दिवपा जाय. लायट म्हणटाय ती उमके युनिट पयशे हारी करून आसून दिवपा जाय. आनी तेन्ना दिल म्हणटरी हें सगळें सारकें जातलें. आनी हेंच म्हाका सदां मुखार पॉलिसी जावपा जाय. हीच पॉलिसी जावपा जाय that 300 units water should be given by the government. All medicines should be given by the government in all hospitals across Goa. Whether it is private, whether it is government hospital, all hospitals should have a mechanism. So ह्यो वस्तू आज जावपा जायो ह्यो आमकां कोण दाखयलो आहाय आनी हो डिमांड जावपाचो. जावं तो आमगे मेजॉरिटी कम्युनिटी जो हिंदू कम्युनिटी जावं आम मायनॉरिटी जावं, जे कोण मेजॉरिटी वोटर आहाय तेमकांय उदका पयशे हारी करूंक पडटाय, तेंकाय लायटी पयशे हारी करूंक पडटाय, तेंकाय त्रास आहाय. सो तेमी हे सरकाराक अकाउंटेबिलिटी घेवपा जाय. आनी हे सरकाराक अकाउंटेबिलिटी दिना जाल्यार सरकार मागीर त्या सरकाराक उडोवपाक गरज आसा. आनी उडोवपा एकठांय जावपा जाय. न्हू फुगार जावपा की ना आमी भाजपा गेले भक्त म्हूण. भाजपागे भक्त जावन नोडा उदो येना जाल्यार केचो फायदो भक्त जावन. भाजपागे भक्त जावन तुगे लायट जोरी एसी चलना गोरमे तूं रावता जाल्यार केसो भक्त रे तुमी. सगळ्यांनी चिंतपा जाय मरे. सरकार म्हणटाय तो कितें भक्त जावन सरकारान तुका दिवपा जाय न्हू, नाजाल्यार भक्तां म्हूण दियाय मरे. आमकां दिनाय जाल्यार आमी तुमकां वोट मानाय. तर तुमकां वोट मानाय तेंकां म्हूण दियाय. तेजो पूण पॉलिसी हाडाय. एक कार्ड कराय बीजेपी कार्ड म्हूण.
आनी बीजेपी कार्ड कोणाको आहा तेका लायट आनी उदो बी सगळें मेळटा म्हूण थंयसर तेंय जायना. अरे इट इज हायट. वी आर सफरींग एवरी डे. वी आर सफरींग. कोण मुडा उदो येना, नोडा उदो येना, कोण मुडा टँका उदो येना, अँड पीपल आर स्ट्रगलिंग. इट इज नॉट अ न्यू थिंग की माया म्हयन्याक कन्झम्पशन चड म्हूण सगळें खबर आहा कन्झम्पशन चड म्हूण. हांगा कांय सांगपाक गरज ना. एवरीबडी नोज that the consumption is high. So we have to be prepared and we have to do these plannings before only. पूण हें जायना. ताकीत आतां चोय ताकीत पावस तेंकोलो आनी ताकीत मार्च जालो, एप्रील जालो, फेब्रुवारी जालो. फेब्रुवारी म्हयन्या पायपलायन वेल्डिंग करूं जायना आसलें, माचां करूं जायना आसलें. सो डबल फोर्स घान करूं जायना आसलें. माया म्हयन्या कित्याक? टुडे वी आर हॅव्हिंग अ फेल्ड गव्हर्नन्स, अ फेल्ड गव्हर्नमेंट ओवर हियर, and people must make sure that this government is thrown out in 2027. हेच मुगे मागणी.